थंय जवळ जवळ 650 युनिट्स येता प्लस 70 बंगले येता जवळ जवळ 720 हे येता ते युनिट्स येता। आतां हो प्रोजेक्टाक कसलें लायसन ना। पंचायतीन 11 तारखेर ती फायल येयली मिटिंगेक, थंय 11 जाणांचे पंचायतीचे मेंबर, तितून 2 जाण एबसेंट आशिल्ले, सो 9 जाण आशिल्ले। 9वांतले 5 जाणांनी ते पास केला आनी आमी 4 जाणांनी ते ओपोज केल्ले आसा। हांव, मॉरिलियो, निधी आनी आजावेदो म्हणून हेणी 4रांनी ओपोज कित्याक केला? आमी बरोवन दिल्ले आसा बाबा ताका कसलेंच लायसन ना ताका रस्तो आसा, ना रस्तो ना ताका। की दोंगर जो सर्वे नंबर 257 आसा तितून आख्खे कन्स्ट्रक्शन जातले, तितून 650 फ्लॅट्स येतले आनी 70 विलाज येतले। तितून मॅक्सिमम तुका 3000 पासून लोक हांगा भायलो लोक येवन रावतले आनी आमची गोंयकारांची जमीन गोंयकाराक मेळपाना ना म्हणटा फ्लॅट घेवपाची आमकां ताकद आसपाना। आतां हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता पळय न्हू, हेजे हांव जवळ जवळ आतां 15 दीस जाले हेजे ऑनलायन सर्च करून हे फोटो काडलेले आसा आनी हे तेणी ऑलरेडी हेजेर ऑनलायन चालू आसा, बुकींग चालू आसा, प्री कन्स्ट्रक्शन लायसन जावची पयलीं बुकींग चालू आसा। आतां हो येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आसा पळय न्हू, हो सांकवाळे हे सावर फोंडार येता। हेजे पयलीं 15 वर्स पयलीं होच प्रोजेक्ट धाकटे स्वरुपान येयल्लो, म्हणजे धाकटे, आनी तो एमटेक सी व्यू बीच विला म्हणून नांवान येयल्लो। तो त्या टायमार स्क्रॅप जालो आनी लोकांनी त्या टायमार ओपोज करून तो स्क्रॅप केल्लो। पण आतां सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा, हो प्रोजेक्ट आहा पळय न्हू, हे प्रोजेक्ट दिवपाक आमचे गांवचेच बेदी आहा थोडे।